मुरगांव नगरपालिका इमारतीचे नूतनीकरण करपाचे आसात, देखून तातूंत आशिल्लीं सगळीं सरकारी कार्यालयां दुसरे कडेन सुवात पळयतात। सरकारी कार्यालयां शिपडावन दवरच्या परस सड्यार आशिल्ल्या नव्या मार्केट इमारतींत एकठांय दवरल्यार मुरगांवांतल्या लोकांक बरें पडटलें, अशें मुरगांवचे लोक म्हणटात। ऑफ प्रॉमिसेस श्री मनोहर पारेकर when he was the डिफेन्स मिनिस्टर ताणे 2016 एक प्रॉमिस केल्लें आनी एक स्वप्न दाखयल्लें वास्कोकारांक आनी हें स्वप्न दाखोवन फाउंडेशन स्टोन पासून घातलेलो आनी तो म्हणजे कदंबा प्रास जो वास्को कदंबा प्रास आहा थंयसर बिल्डिंग बांदून बस स्टँड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक बांदपाक आनी थंयसर ही सगळीं ऑफिसां जी इम्पॉर्टंट ऑफिसां आहा ती थंयसर शिफ्ट करपाक। पूण जे श्री मनोहर पारेकरान त्या टायमार सांगलेलें 2 वर्सां भितर हें बिल्डिंग रेडी जातलें म्हणून, आयज आमी 2021 आसा आनी आजून थंयसर फर्स्ट फ्लोर येवंक ना आनी सेकंड फ्लोरूय येवंक ना, थंयसर बिल्डिंगूच दिसना पयले सुवातेर। आतां जाल्यार यूडी मिनिस्टराक हांव मागपाक सोदतां, जाता तितले बेगीन तुमी गव्हर्मेंटाक प्रेशरायज करून जे केटीसी जे तुमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक बांदपाक सोदताले ते बेगीन बिल्डिंग कंप्लीट करपाक। आनीक दुसरें म्हणजे इफ पॉसिबल डोर टू डोर सर्विसीस जे कितें जाय ते डोर टू डोर सर्विसीस सिनियर सिटीजनाक पावोवपाक। बिल्डिंग जी आसा ती फेसलिफ्ट आनी रिनोवेशना खातीर वयता। सो हेच्या खातीर पयलो फेज म्हणटा तेंच्यांनी जी स्कूल प्रिमायसीस आहा जो फर्स्ट फ्लोराचेर आहा तो ब्लॉक तेंच्यांनी खाली केला आनी जे बाकीचे डिपार्टमेंट आहा इन्क्लुडींग द म्युनिसिपल कावन्सिल ऑफिस, मामलेदार ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस आनी जी हेर ऑफिसां आहात ती तेंच्यांनी आयज तांकां लेटर धाडलेलें की खाली करपाची प्रिमायसीस। सो बेसिकली पयलो क्वेश्चन येता म्हणटा तो आयज जेन्ना म्युनिसिपालिटी फेसलिफ्ट करता आनी जे बाकीचे डिपार्टमेंट आहात मामलेदार कलेक्टर हांगासर हेंचे कडेन इतली संवेदनशील डॉक्युमेंट आसात जेन्ना शिफ्टिंग जातले तेन्ना हे डॉक्युमेंटेशनाची सेफ्टी कितें म्हण आसा। आनी जशें आयज आमी पळयतात की मामलेदार किंवा कलेक्टर हे आपली कामां जी आपली मेन कामां आहात ती सोडून ही प्रिमायसीस सोदपा खातीर म्हणल्यार लोकांक कडेन हे करतात, विचारपूस करतात की खंय प्रिमायसीस खाली आहात। हे जर आमी म्युनिसिपालिटीचेच पळयत जाल्यार तेंचे कडेन इतलो स्टाफ आसा आनी इतले डिपार्टमेंट्स आसात की म्युनिसिपालिटीक स्वताच जागा मेळना खंय शिफ्ट करपाक। आनी सिमिलरली मामलेदार कलेक्टरांची परिस्थिती तीच आहा, तेंचे कडेन इतलो एम्पल स्टाफ आहा, इतली मशिनरी आसा, इतले डॉक्युमेंट आहात की म्हाका दिसना की ते इन अ पोजिशन टू बार्गेन एट अ व्हेरी नेगोशिएबल रेंट किंवा तांकां एक बरी सुवात मेळपाचो हो एक व्हडलो प्रश्न आसा। आयज आमी जर पळयत जाल्यार जी म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग आहा थिंगासून हार्डली 2.8 किलोमिटराचेर एक सडा मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा विच इज अजून मेरेन ताचो उद्यापन जावंक ना। सो आमी मामलेदार आनी कलेक्टराक पर्सनली मेळून आमी सांगल्या की जर तुमकां खंयच प्लेसी मेळना जाल्यार ही तुमी DMA किंवा UD मिनिस्टराक लेटर करपाचें किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक आनी सांगपाचें ही जी बिल्डिंग आसा 4 फ्लोराची बिल्डिंग आहा, ग्राउंड प्लस 4 प्लस बिल्डिंग आहा, तेतूर एम्पल पार्किंग स्पेस आसा 50 गाडयांक खातीर, एक अराउंड 25 टू व्हिलर थिंगा ऑलरेडी सोलराच्यान इलेक्ट्रिसिटी येवं शकता, इतलो प्रोविजन आसा, वॉटर हार्वेस्टिंग आसा। सो हो जो प्रकल्प जो 8 करोड मोडून जो सरकारान जो केला तो म्हाका दिसता गेली 2-3 वर्सां तसोच पडीक पडलेलो आहा।